कष्टांनी स्वता तुका हुस्क्या कोंती स्वता तुका खुशालपणा स्वता तुका सगळे कडेन स्वता तुका दिसा पांतडू देताना काळजांतले हे उदकां स्वता आयच्या दिसा जेसर पुजत तुका दोनया ते भेटयता खुशाल बोरीत आसता तेन्ना धाकटें गायन हांव हे कोता मोगाळ बापा अर्गा दिता तुजो मोग करूं बोळ मागता. मोगेच्या बाबीणेनो भोव मोगाचो स्वागत तुमकां मिसाच्या बलिदानाक. मिसाच्या बलिदानांत आमी भागीदार जाता आसतना देवाचें वर्तें म्हण आमचें जाता आनी त्या मिसाचो व्हरतो अनुभव लक्षिल्यान जेजूक आमी पळोवंक आमकां अवकाश मेळ्ळा. तो आमी घेवया. देवाचो उपकार बावडया. दिनवाशी काळजान पवित्राच्या नांवान मिसाचें बलिदान माय मोगान आतां आमी संभ्रमया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्याचे क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्तादे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, वर्साचो सद्या काळाचो 11वो ऐतार आज आमी संभ्रमता. जायते संभ्रम आमी येदोळो आचरण केले आनी त्या संभ्रमा उपरांत आतां परत आमी ह्या सद्या काळाक येता आसतना देवाचे वर्ते जिवनांत आमी भागीदार जातना ताच्या शेतान कणवळ्याची आनी धैर्यादीक सेवा करूंक तो आमकां आपणे दिता. आपल्या सिसांकी ताणें दिल्लें आपणे तेंच म्हज्या फाटल्यान येया. कोणाक म्हज्या फाटल्यान येवंक जाय तो आपलो कुरीस घेवन दी. आनी ताणें तेंच वर्ते मिसांव हर एकल्याक आमकां दिलां. हर एकल्याच्या आपोवण्यांत एक मिसांव तो आटापोवन दिता आनी तें मिसांव आमी समजोन घेवन त्या परी आमचें जिवन मुखार चोन व्हेलें जाल्यार देवूच आमकां वाट दाखयता, आदार दिता. आनी तस जाल्यार वर्त्या धैर्यान आमी हांगा जमल्या ह्या आल्तारी समोर देवाच्या वर्त्या मोगांत सदांच रावोंक आमी एका मनाची आनी एका काळजाची जावच्याक मना नितळ करूंक आमची पातकां वळखून घेवया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सरपदता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांचे तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता लागीं विनंतिकात म्हण प्रार्थ मागता. सरपदता देव आमची काकूत करूं. आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. Sonia kakrutko Somia kakrutko Krista kakrutko Krista kakrutko Somia kakrutko Somia kakrutko Mohima Deva Mohima Deva Mohima Deva Unsargi ani shanti tacha ishta so सर्वे स्पो
आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासोन आमी तुका वाखाणता सोमिया जेजू क्रिस्ता पापाच्या एकल्या स्फुता सोमिया देवा देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकडूत खोर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थयांग सरपददार मोगाळ आणि कणवळ्याच्या बापा तुझ्या दारचे देश आमच्या सदां सरय हो बळादेक आणि धैर्यादेक जाऊन तुझे मिसान संपवण करच्याक आमी मुखार सरूं आणि आमचो वर्तो नदर त्या मिसावाचे दवरूंक आमकां तूं पावो कर आमी मागता आमच्या सुम्याचो पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन पहिले वसप निर्गमन पुस्तकांतले वसप रेफिदी मातावन भायर सोरून सिनायच्या अरण्यान ती आयली आनी थंय तांणी पर्वता मुखार तांबू मारलो मोयजे पर्वता वयर देवासोशीं गेलो आनी पर्वतातावन सरस्पुरान ताका उलो मारून म्हळें तुवें हे जाकोबाच्या घराण्याक सांगूंक जाय आनी इस्रायलितांक परगट करूंक जाय हांवें इजिप्ताक कितें केलें आनी तुमकां कशें गारुडाच्या पाकाट्या वयर बसोवन मोजेसाशी हाडलें म्हूण तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखला देखून आतां तुमी म्हजो ताळो आयकशात जाल्यार आनी म्हजो सल्लो पाळशात जाल्यार तुमी सर लोकां मदें म्हजी आस्त जातल्यात कित्याक सगळी पृथ्वी म्हजी तुमी म्हाका एक येजाकाचे राज ह्या पवित्र राष्ट्र जातल्यात ही उतरां तुवें इस्रायलितांक सांगूंक जाय देवाचें उतार हें देवाची वड उपकार आमी तुझो लोक तुझ्या हिंडाच्यो शेळयो आमी तुझो लोक तुझ्या हिंडाच्यो शेळयो संतोषान सर्वेस्पराक जय जय म्हण ये पृथ्वे उल्हासान ताची सेवा कर संतोषाची गीतां गावून ये ताचे समोर आमी तुझो लोक तुझ्या हिंडाच्यो शेळयो सर्वेस्पर्धी म्हणून जाणा जाया तो आमचो रसना आनी ताची जावन आसा
हिंडाच्यो शेळयो जावन आसाव आमी तुजो लोक तुज्या हिंडाच्यो शेळयो आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो ताची कृपा युगांतारो ताचे विश्वासीपण संततेच्या संतते बाळता आमी तुजो लोक तुज्या हिंडाच्यो शेळयो आमी तुजो लोक तुज्या हिंडाच्यो शेळयो दुसरे वाचप बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेले वाचप बाबा भयणीनो कितेंच करूंक आमकां सोकत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतूच कोट्या पासत आपलो जीव दिलो एका प्रमाणीक मनशा पासत जीव दिवंक कोणाकूय कठीण तरी एका बऱ्या मनशा पासत कोणेक एका वेळार मरूंक फुडें सरत पूण आमी अजून पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें ताच्या मरणाक लागून आतां आमी देवाक मानवलोली जाल्या म्हणटूच अदिकूच ताका लागून देव आमकां आपल्या क्रोधांतली निवारतलो आमी दुस्मान आसल्या तेन्ना आपल्या पुताच्या मरणा उदेशी देवान आमकां आपल्या मोगाचे वेंगेन परतून घेतली म्हणटूच आतां आमकां आपल्या मोगाचे वेंगेन परतून घेतल्या उपरांत कितलो अदीक त्याच पुताच्या जिविता उदेशी तो आमकां पूर्ण तारून दिवचो ना तितलेंच न्हय ताचे वरवीं आमकां आतां आपल्या मोगाचे वेंगेन परतून घेतल्यान देखून आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ता उदेशी ह्या देवा पासत आमी संतोसतांव आनी मुरगडटांव देवाचे उतर हे देवाचो उद्गार Hallelujah, सर्वेस्पराक जय Hallelujah, सर्वेस्पराक जय Hallelujah, सर्वेस्पराक जय जय Hallelujah, सर्वेस्पराक जय 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 देवाचे राज लागी पावला पातकी जिणी बदला आणि बरी गोबा सत्माना Hallelujah, सर्वेस्पराक जय Hallelujah, सर्वेस्पराक जय Hallelujah, सर्वेस्पराक जय जय Hallelujah, सर्वेस्पराक जय 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो सामा त्याप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभार्थ महिमा तुका सौम्या लोकांचे जमे पळेवन तांचे काळीज कणवळायन भरले कित्याक गवळीनातल्या बकऱ्यां बरी ते घुस्पडून बिजुडिल्ले देखून जेजू आपल्या सिसा लागी म्हणालो पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावरडी थोडेस देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावरडी धाडच्याक मागा उपरांत जेजून आपल्या 12 सिसांक लागीं आपयलें आनी जेवसा डावणोसो
आनी सो रोग आनी पिडाशिडा गुण करचो अधिकार तांकां दिलो. त्या 12 धर्मदूतांची नांवां ही: पयलो सिमांव, जाका पेद्रो म्हूण आपयतात आनी ताचो भाव आंद्रे, जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जोवांव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, थोमास आनी सुंकागार मातेव, अल्फेस पूत जाकोब आनी तादेव, देशभक्त सिमांव आनी जेजू गाथान फरादीन केलो इस्कारियोत जुदास. ह्या 12 जाणांक जेजून अशें निर्देश दिवन धाडले: अन्य जातीच्या गांवांक व्हरतात ते वांटो धरिनाकात आनी समारिया घरांच्या शारांनी प्रवेश जायनाकात. बगार इस्रायल कुळयेच्या सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्यामध्ये वसा. वेतना सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणलो संदेश पासारीत वसा. पिडेस्तांक गुण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा, जेवसार धांवडेया. फुंक्याक तुमकां मेळ्ळा, फुंक्याक तुमी दिया. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां सगळ्यांक जायत्या जाणांक ल्हान आसतना सायकल शिकत जाय म्हणलो एक उर्बा आसली. आनी हे सायकल आमी शिकता आसतना ह्या दिसांनी तुमी पळयतात सायकला फाटल्या व्हिलाक आनी दोन ल्हानशी व्हिलां आसा बॅलन्स करूंक, आनी ते आसल्यार सुलाभ जाता, इजी जाता. पूण आमकां थोड्यांक तसले व्हिलां नासतना फकत 2 टायरां आसल्या त्या सायकलां सोडणी आमकां संवय आसा. आनी अशें आसतना पयलें आमी सायकल सोडटना आमकांच तें सोडूंक धैर्य आसना, कित्याक म्हळ्यार आमकां ताचें कांय कळीत जायना. त्या खातीर आमकां कोणें म्हण एकल्यान शिकय जाय. जावंक बरो आमच्यात आवय बापायनी ह्या भाव भयणींनी ह्या कोणेंय दुसऱ्यान आमकां शिकयलां जावंक पुरो. पूण शिकयतल्यान आमकां एक 3 रुली दिल्ले आसात. आनी त्या रुली पैकी पयलें रूल ताणें म्हणलें, हर एका वेळा तुजो दोळो रोडार दवर, रस्त्यार दवर. तो दोळो त्या रस्त्यार जावन काडी नाका. तशें म्हळ्यार फोकस करून राव, तूं फोकस करून राव, तेच निर्दिश्ट वाटेर फोकस करून राव. दुसरें आमकां ताणें सांगलें जावन आसा, लेफ्ट सायडीक उजव्याक दाव्याक या उजव्याक चड वचनाका. डोंट लीन ऑन द लेफ्ट ऑर रायट सायड. कित्याक म्हळ्यार आमी तशें गेल्या जाल्यार आमचें बॅलन्स चुकता. त्या देखून बरें बॅलन्स करून राव म्हणून आमकां सांगलें जावन आसा. तिसरें त्या व्यक्तीन आमकां म्हणलें, उडास दवर, हांव तुज्या फाटल्यान आसा, सायकल धरून आसा, तुवें भिवोवची गरज ना. तूं फकत मुखार पळय, हँडल कंट्रोल कर आनी पेडल मार आनी सायकल मुखार वेतना हांव तुज्या फाटल्यान आसा. कितल्या पुरबाय तरान आमकां तें दिलां तें कॉन्फिडन्स. आनी तेंच जेजून 12 जाणां शिसांक धाडटा आसतना कशें धाडलें पळया. तुमी आयच्या वांजेलान पळयलें जाल्यार 100 पुटी आनी म्हणलो शब्द तुमी पळयतात. कित्याक म्हळ्यार 12 जाणांक धाडटना दोगां एक कर ताणें धाडलें आनी तातूंत 100 पुटी आनी म्हणलो शब्द आयला. एकल्याक धाडूना, दोगांक. त्या देखून जेजूचे मिसांव ताणें दिता आसतना भोव आपुरबाय तरान तांकां तें दिल्लें जावन आसा. आनी थोडे ताणें जेजूनी थोडे प्रिंसिपल्स फॉलो केल्ले आसात. पयल्यान तो म्हणा लागलो, तुमच्या त्या मिसांवार फोकस दवरा, तुमचे निर्दिश्ट दिश्ट त्या मिसांवा वयर आसचो दी. दुसरें, तुमी एक प्रॉपर बॅलन्स दवरूंक जाय. बॅलन्स कित्याक म्हळ्यार कितेंय चडून घडटा आसतना, थाळणी येता आसतना, कश्ट येता आसतना भियोन ते मिसांव सोडून धांवची गरज ना. बॅलन्स दवरा. आनी तिसरें ताणें दिल्लें जावन आसा द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडन्स अँड ट्रस्ट म्हणटा आमी. थंय जावन आसा धैर्य आनी तसले एक पातयणी दवरून आमी मुखार सोन वचोंक ताणें आमकां आपयलां. आनी जेजूचे तितल्यार मिसांव जायते विस्तारले मोगाचे न्हू. जायतो लोक येतालो. सिसांक कितें काम, ते मिसांव फकत मुंदारसून व्हरोंक आनी ते समजून घेवन जबाबदारेंत ते आटापूंक मात्र काम आसलें. कित्याक तितल्यार जेजूक नांव आयकलेंत लोक धांवन येतालो, हरीन येतालो. आनी ह्या लोकांक पळयलो जेजू ताचें काळीज कळवळटा आनी तो म्हणटा, हो लोक भुकेला जावंक पुरो. भुकेला केंच्याक देवाच्या उतराक गोवळीनातले शेळी ते जाल्यात आनी त्या खातीर तांकां तो जायती जतन घेता. आनी अशें आसतना जेजू कितें करता,
ह्या 12 जाणां सिसांक ताणें विंचलें जावन आसा ह्या लोकांक आपुरबाय तरान सांबाळच्या खातीर आनी तांकां ताणें धाडलें दोगांक ताणें धाडलें आनी अशें धरता आसतना ताच्या उतरांची म्हळ्यार ताच्या सुवार्थेचें एक्सटेंशन ताणें केलें ताचे शिकवणेचे मुखारसून वचोन ती मुंदारसून व्हरोंक थोड्यांक ताणें विंचलें आनी ते जावन आसात ताचे सीस आनी अशें ताची कामां मुखारसून वेता आसतना ताणें कितें केलें तांकां वेता आसतना मोगान वचोंक ताणें शिकयलें आनी ती आपुरबायेचे वर्तेक मिसांव ताणें दिलें तो कितें म्हणा लागलो पिडेस्तांक गूण करा खोडकारांक नितळ करा तशा जवसार लागल्यान सोडया मेलेल्यांक उठया आनी कितेंच तुमी घेवची गरज ना पुंख्याक तुमकां दिलां हें वर्तें देणें पुंख्याक तुमी घेया आनी ते 12 जाण कितें करी लागले तांणी दवरलो तांचो पोकास वर्त्या तरान कितें ते सांग लागले तुमची जिणी बदला देवा कडेन पश्चाताप पावा आनी जाणांक जायत्या जाणांक तांणी गूण केलें पेकोवणी हाडली त्याच प्रमाणे प्रॉपर बॅलन्स कित्याक कितेंय सोडून करता कोणेय तुमकां भितर घेवना कोणेय तुमचे उतर आयकोना भियेनाकात तुमी वसा ते देवाचे मिसांव जेजूचे मिसांव तुमी मुखार वसा कितलेंय रिजेक्शन आयल्यार भियोवची गरज ना म्हणा लागल्या आनी मुखार वेता आसतना कोण तुमचे सांगता आसा म्हणून उडास आसूं दी हांव तुमचे सांगता सदांच आसा कितें उणेंपण बघतात ते हांव तुमकां भरती करून दितालो तर जेजूस एक मिशनरी जावन ताच्या मिसांव आमकां ताणें दिता आसतना आमी कशें आसोंक जाय आमचो पोकास आमच्या जिवनांत आसोंक जाय मोगाचेनो आज आमी त्या वर्त्या सुवार्थे प्रमाणे जियोंक आसोंक जाय कशें आमी दियेतले खंय आसूं दी कितेंय आसूं दी आमच्या जिवनांत कितें कश्ट आयल्यार आमी सोम्याक सोडवेचें ना सोम्याचें उतर सोडवेचें ना आनी कितेंय कश्ट येतना मोगाचेनो सोम्याच्या जाग्यार तुमी तुमकांच घाला आनी तुमी तें आसलें जाल्यार कितें करतात थोडीं जाणां म्हणटात जायतो राग येता त्या वेळार हांवें तांकां दिवचें एकच सोल्युशन सोम्याच्या जाग्यार तुमी तुमच्या जाग्यार सोम्या आसलो जाल्यार कितें करतो त्या प्रमाणे तूं कर कितेंय तुका करूंक आसा थोडे आमी म्हणटा आमकां देवाची खुशी कितें म्हण कळीत जायना खुशी कितें म्हण कळीत जायना जाल्यार ह्या वेळार तसल्या सिच्युएशनांत जेजू जाल्यार कितें करतो ताका तें हाड आनी त्या जाग्यार तूं राव तितलेंच मोगाचेनो त्या देखून आमकां दिलें तें वर्तें मिसांव भोव आपुरबायेचें आमचो पोकास केन्ना तातूंत काडचो नाका कोणी कितें सांगूं दी कितेंय करूं दी आमी त्या दिशेन मुखार सरचें दुसरें जावन आसा आमचें बॅलन्स दवरचें खंयच्याय अन्य देवा लागीं हे कितें अन्य जातीच्या त्या कोण कडी ते अजापा करचो तो करचो वो करचो तांच्या लागीं वचचें नाका आमच्या एका निजा देवाच्या वाटेर आमी चलया आनी तिसरें जावन आसा ताचे वयर आमची पातयणी तुजेर हांव बरवसता तुजेर म्हजी पातयणी जावन आसा तुजेर म्हजो बरवसो जावन आसा त्या बरवसेच्या वाटेन आमी मुखार सरया आमेन आमी सर एका काळजाची आनी एका मनाची जातना सोमी आमकां त्या मिसांवाक दिल्लें तें वर्तेपण सदांच जियोंक आमकां आपणे दिता आनी तें मिसांव ताणें आमकां दिलां त्या मिसांवाचें वर्तेपण आमी घेवया आनी आमचो बाबार्थ एका निजा देवातय आमी उसारुया एकाच देवाक सत मानता सर पदेदार पापतो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका समया जेजू क्रिस्ता सत मानता देवाचो एकलोच पुतो सर काळा बरवीं बापा तावन तो जल्मला देवा तावन देव उजवाडता उजवाड खऱ्या देवतान उजलो खरो देव तो देवा तावन जल्मला ताका रचूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरी सर वस्तू केल्यात आम्हा मनशां बसत आनी आमच्या सोडवणे बसत सर्गात तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्मारी हांव कार्मेची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंच पिलतकाल ताका खुस्सा मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवन जालो सर्गात चडलो आनी बाबाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतालो आनी ताच्या राजवटी शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता ताम निपजला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो प्रभा देवरी तो उलयलो एकेच पवित्र कथोलीक आनी दोन तरे स्थापिल्ले देवसभे सत मानता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हण मानता आनी मेल्यांच्या पुन्हा जिवनपणाक आनी ससण्याच्या जिविता विश्वासून रावता आमेन मोगाळ भाव भयणीनो
देवाचो अर्थ आधार आमकां भोव गरजेचो. तर अख्ख्या इगर्जेमध्ये हो आधार आमी मागोंक आसा आनी आमच्या बसती आमी मागया. पळय सभेच्या मुखेल्यांनी तुज्या पुताची खरी वळख आपल्या लोकांक दिवंक आनी कणवळ्यान भरलेले आदर्श गवळी जावंक आमकां आदार दी. आमच्या देशाचे आडळते चलयतल्या राजकारभारांनी कितें आपल्या लोकांची गरज म्हण समजून घेवंक तांच्या खातीर वावरूंक जाय जाल्यार उदार मोन तांकां दी. पिरगेजनल्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक देव आपोवन येतय आसक्त उपजोवंक समाच्या शेतांत वावरूंक वावराडी आमकां जाय. त्या प्रमाणे तांची मोना त्या वावराक आयथींक कर. विविध पिडेक कश्टांक वळवळ्यांक वळख जाल्या सर्वांक तूं आदार दी. आनी येवकरी सजे मेजा बोवारी जमल्या आम्हा सर्वांकी तुज्या मोगान एकठांय तुजें खरें मिसांव ताच्या निर्दिश्ट दिश्ट दवन त्या प्रमाणे ते मिसांव संपूर्ण करूंक आमी हर एकल्यांनी वावर करूंक आमकां तूं पाव कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. भयणी बापाक बेटो भांगा नाका रुपे नाका आपल्या काळजा सवे वोपो जेजू तुझे काळीस मागता. जेजू मागता खुशेन दिता सगळ्यांस मोचे बापाक वोमता. आयच्या दिसा आखे जिणे देवा खुशी कुरिसले गो मोगान वेंगो जिवीत जोडो जेजू तुझे काळीस मागता. जेजू मागता खुशेन दिता सगळ्यांस मोजे बापाक वोमता. म्हज्या मोगेच्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्वप्रदाता त्या बापा मानतात असलें जा म्हणो मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या अख्ख्या पवित्र सेवेच्या आदावाक सर्वेस्व देव मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या मंगळा बापा अपरबाय तुज्या भुरग्यांक ह्या आल्तारी समोर तूं एकठांय केलाय. एकाणीक आमी अर्पीत करता आसतना आमच्या जिवनाची दिशा संपोवन दारांत आमी सावग एक करून सदांच वर्ताची वाळपणाची आमकां तूं पावक कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजावो बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्व आणि सष्णाच्या देवा सरकाळी आणि चवथा आमी तुका देन वासोम फावो. हो कायदो नितेचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या आनंद सवतरे मनशागळेचें रचन करतना तांच्या उदार गतीन ताच्या बरेपणा गतीन तांच्या सल्वसांव गतीन तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत धाडलें ताचें मिसांव तूं आमकां कळीत केलें आनी त्याच मिसांवाचे वर्ते करे भुरगें जावन जीव आमकां पावो केलें. त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीन सस दळबार निरंतर गायतात तुझे मोखान. Service tu sargani संसार बोला तुझ्या वैभवा
तुका जय ओ सर्गी तुका जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय बापा करस तू पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रात्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कोडू आणि रगत आपल्या सुकुशान कश्ट मरण सत्संग वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुमी समेस घेयात आणि कयात ही म्हजी कोड तुमच्या पासत समर्पणची तेच परिचोण जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें ही तुमी समेस घेयात आणि हांदले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आणि सश्टी करचे रगत पातकांच्या बक्षान मेळच्या तुमच्या पासत आणि समेस्त मनशां पासत तें वाडवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Babat tasagot pargachuya सोम्या जेसू तुझे मरण ame samaramta tujhe punar जीवन पो आमी परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आमी अत्रेता बापा जेच्या मरणासणी पुन्हा जीवनपणासो आमी भक्तीपणे उगडास करता रो जिविताचो ओढा आणि सर्वांची कास तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कोड आनी रगत सेवतलो आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वर आख्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड आनी लियो आमच्या भगवान बापा सर आमच्या गोळी बापा सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तुका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो परवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तान तुज्या परजाळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता ह्या भुरग्यांचे तुजी नदर घाल वर्त्या मोगान तांकां तुवें वागयलाय त्याच तुज्या वर्त्या मिसावांत ती भागीदार जावन संपूर्ण तरान तांची त्या मिसांवाची नदर तीक्ष्ण तरान तांणी जियोंक तूं तांकां फाव कर ओंकार मरे देवाचे मये संगती भगवान दोन ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीस सम फ्रांसीस सम पाद्रे पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सश्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजे महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन सुम्यान बोवा परबैताराचे प्रार्थना आमकां दिलां भक्तीन सांगता म्हणुया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यां पडों दिवं नाका
पण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सहज आमकां आनी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरेचशान रक्तले आमकां तुज्या उदार काकळतेन सर पातकांतले सुडय आनी सर आकातांतले वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दमदतामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशीप्रमाणे तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सुये आसूं. माया मोगाचो आनी एकवटाचो संकेत जावन मोगान एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेडये संसाराचे पाप कातेले आमची काकूट कर देवाचे शेडये संसाराचे पाप कातेले आमची काकूट कर देवाचे शेडये संसाराचे पाप कातेले आमकां शांती दी शांती दी. मोगेच्या बाबेणीला पळय आमचो स्वामी जेजू सदांच तेच्या वर्त्या मिसवान बगिता जावच्याक बळ दिल्लो धैर्य दिल्लो आनी वर्त्या मोगान मुखार वचोंक आदार दिवचो अच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सांगता शेळ्यांक हांव दार म्हजे वरवीं भीत सोदल्या कोणूय तो जावं जातलो सालवार सोरोव ताका सुबामुदार देवता विश्वास सदांच तुजे विश्वास सदांच तुजे आमा शेळ्यांक गोवड्या जिसू एकाच लिडान दवरचो मोग जेजू म्हणा लागलो पुंक्याक तुमकां दिला पुंक्याक तें तुमी दिया प्रार्थया सपद आमच्या मोगळा बापा ह्या वर्त्या युकर्सच्या बलिदान बगिता जाल्ले आमी तुज्या वर्त्या मांसा आनी रक्ताच्या बळान भरल्या तुवें दिल्लें तें मिसांवाचेर आमचे नदर दवरून तें सुपाळ करूंक आनी आपरबाय तरान सांबाळून व्हरूंक जाय जाल्यार सर धैर्य आनी बळ आमकां दी सदां तुका करे साक्षी जावन तुजे मिसांव हर एकल्याकी प्रसार करूंक आमकां तूं पावक कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. वापर बाय सो आयता तुमकां मागता मगाच्या भाव भयणीन आनी भुरग्यानो
देवाच्या वरती विंचणार आशीर्वाद आमच्या हाताने दिले असता मिसावाचे काम यथेष्ट मापान मुंदार सन वरोंक वसन्यात क्रिस्ता शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार जेजू मोगाच्या आख्या आमची लासुदी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्यान तुझ्या मोगाच्या उज्यान सैराग विसोलता दयामी प्रीती ओपू जय जगली भेटता दयामी शांती हाडू जेजू मोगाच्या आख्या आमची लासुदी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्यान तुझ्या मोगाच्या उज्यान. मोगाल पुत्रा सोविंग ओंकार मरी आशीर्वाद दे आमकां जेच्या पवित्र काळजा भुरग्यां तुज्या दे तुझे आशीर्वाद भगेन कुसजे करुवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.